गव्हर्मेंट विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन म्हादई. हांव परत एकदा रिपीट करता की आमी खंयच्याच दृश्टीन म्हादईचेर कॉम्प्रोमाइज करपा ना. बट त्या बरोबर आनी एक गजाल हांव सांगता, आमी मोठ्या हितून जेन्ना सांगता आमी म्हादईचेर कॉम्प्रोमाइज करचे ना, आनी आमच्यो बारीक बारीक न्हंय आहा पळय न्ही त्यो आमी पुरोवपाचो प्रयत्न गोंयकारूच करतात. खंय तरी घरांतलो डंप व्हरता आनी त्या न्हंयन वता, खंय तरी घरांतली घाण व्हरता आनी आमी वाळवंटीचे हें सुरू केल्लें फाटल्या दिसांनी साखळेत आशिल्ली वाळवंटीचो. आमी म्हणटा की म्हादईचेर जर कॉम्प्रोमाइज करचो ना, उरलेल्यो न्हंय पळप हें आमचें काम आसा. हांव फाटल्या दिसांनी म्हापसाच्यान वयतालो. म्हापशान न्हंय आहा, बऱ्याचशा म्हापशेकारांक आनी परिसरांत रावपी लोकांक खबर ना. व्हडली न्हंय आहा ती पुरोवन 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 तिजो व्हाळूय उरलो ना आतां. खरें म्हटल्यार the government, central government policy, the desilting of the river, which is in the interest of the state. It is not in the interest of the central government or for the other private players. It is in the interest of the state. We need to desilting now. आता जर करिना जाल्यार केन्नाच जावचें ना.